प्राण त्याग केलो काही जाणांनी आनी तांकां लागून आयज आमकां गोवा मुक्ती दीन साजरी करपाक मेळटा. आयज आमकां आमचे मदीं काही स्वतंत्र सैनीक काही थोडेशे हयात आसात, खूब जाणां आमचे मदीं नात, पूण तेंचे याद करून आमचें कर्तव्य तेंचे खातीरच हे आमकां आयज ताट मानून आमी जगपाक शकतात, मुक्त गोंयाक आमी जगपाक शकतात. हें आमच्या स्वतंत्र सैनिकांचे लागून जाल्लें आसा. तांकां हांव पयलीं सगळ्यांक प्रणाम करता. ह्या 60 वर्सांचे कारकिर्दी भितर जेन्ना आमकां गोवा मुक्त जालो तेजे नंतर अनेक सरकारां येयली, अनेक सरकारांनी आपले आपले परीन कार्य केल्लें आसा. मागीर काही म्हाका सरकारांचे काही मुख्यमंत्र्याचो ठरावीक उल्लेख करून दिसता. सुरवातीच्या काळाक आमचे पयलीं मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी शिक्षणाच्या क्षेत्रा भितर भरीव कामगिरी केली. ग्रामीण भागांनी तळागाळाच्या लोकां पर्यंत शिक्षण पावोवपाचें काम तेमी केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे चौगले डेम्पो सारके कॉलेजीस तयार केल्यो, अशें अनेक शिक्षण क्षेत्रा भितर ते प्रसारण केल्लें आसा. तेजे नंतर जी आमची दुसरी मुख्यमंत्री जावन गेली शशिकला काकोडकर, ही पहिली महिला मुख्यमंत्री जावन गेली. तांचे भितर लँड रिफॉर्म्स, जमीन सुदारक कायदो, कुळ कायदे असे अनेक आखी गोंयचो विचार करून अनेक कायदे करप जाले, जे आयज पर्यंत खूब आमकां लाभदायक जाल्ले आसात. शेवटी उल्लेख करून दिसता की FRC कुमेरी सारखे प्रश्न ज्या सुरवाती काळात दयानंद आमच्या पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय दयानंद भाऊ बांदोडकर यांनी कुमेरीचो प्रश्न त्यांना सुरुवात केल्लो. तेजो काही भागांनी प्रत्येक सरकारांनी आपले परीने कार्य केल्लें आसा, पूण जे उरलेलो भाग जो आसा तो आमी ह्या वर्साकच ह्या आमच्या टेल्युरा भितर कुमेरी आनी FRC फॉरेस्ट रायट एक्टा अंडर फॉरेस्ट रायट कमिटी आसता, तेंचे FRC यांची ह्यो समस्या दूर करपा खातीर आज आमी प्राधान्य दिल्लें आसा, प्रिफरन्स दिल्लें आसा.